बरोबर आसा नरेश च्यारी, बबिता नायक, तशेंच विनय नायक आणि ज्योत्स्ना भाभी. आणि आज आम्ही श्री देव ताडमाड देवस्थानाच्या प्रांगणान हांगा उबी आसात. आमकां सगळ्यांक काल आमी एक विज्युअल्स पळयले टीव्हीच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान, आणि हांगा चेंबराचें काम कशें हें जाल्लें, रिटेनिंग वॉल ड्रेनेजी कशी कोसळटा तें आमी काल सगळ्यांनी लायव्ह पळयल्लें. पयलीं एक सांगपाक सोदता की श्री देव ताडमाड देवस्थान जें हें आसा हें एक जागृत देवस्थान आसा, आनी टोंका, करंजाळे, तालिगांव, सांतिनेज हे सगळे वाठारांतले लोकांचें हें एक सामकें आमचें श्रद्धास्थान अशें आसा. हांगा श्रावणान सोमाराक उत्सव जाता, म्हणजे लोक खूब प्रमाणान हांगा देवाच्या भेटीक येतात. तशेंच हांगा दर सोमाराक वा बाकीच्याय दिसांनी सगळे लोक हांगा येवन दर्शन घेतात. नागपंचमीचे उत्सव आसता. तसोच हांगा आनी एक व्हडलो उत्सव आसता, तुमी प्रेस सगळे जाणां त्या दीस कवरेज करपाक येतात, तो म्हणजे वटपौर्णिमेचो उत्सव. आणि आमी हांगा ह्या एरियेंतलीं सगळीं बायलां 21 तारखेक, आतां ह्या वर्साची 21 तारखेक वडाची पुनव आसा, वटपौर्णिमेचे उत्सव मनोवपाक आमी सगळीं बायलां हांगा येतात. खुबशीं बायलां आसा जी कितलींशीं वर्सां जालीं. आमच्या मदीं विनय नायक आसा, तांच्या आईक एक मे बी 40-50 वर्सां जालीं ह्याच देवस्थानान हांगाच येवन वडांची पुनव करता. आतां ह्या वर्साचो आमी आज प्रेस घेवपाची, आणि कारण म्हणजे ह्या वर्साचे उत्सव कसो जातलो हाजेर आमकां एक चिंता अशी जाल्ली आसा. काल हे जे विज्युअल्स आमी पळयले ताजे नंतर म्हाका खुबशे तालिगांव, सांतिनेजचे एरियेंतले जे भक्तगण आसात वा जे दर वर्सा हांगा वडाचे पुनवेक येता ते लोकांचो, खुबश्या बायलांचो फोन आयलो की ह्या वर्सा आमी कशें करपाचें, आनी आमी हांगाच येतात, सो आमकां आनी कितें ऑप्शन आसा. आमी म्हणजे आमकां तुमी एक आमच्या खातीर एक आवाज काडात, हो आमकां एक रिक्वेस्ट आयली. आणि ह्या माध्यमांतल्यान, ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आयज हांव हांगा ह्या सगळ्या बायलांच्या तर्फे एक गव्हर्मेंटाक, आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता. म्हाज्या तमाम हिंदू भगिनींच्या तर्फे रिक्वेस्ट करपाक सोदता की 21 तारखेक जी वडाची पुनव आसा ताच्या पयलीं हें काम बरे भशेन म्हणजे करपाक जाय म्हणून न्ही. आतां आमी पळयतात की हें सामकें काम जें जाल्लें खूब सबस्टँडर्ड जाल्लें आसा, तशें न्ही, पूण आमकां जे सगळ्या बायलांची लायफ रिस्कान घालनासतना प्रॉपर वेवस्थीत काम जावचें, आनी 21 तारीख पर्यंत हें काम कंप्लीट जावचें. दुसरें आमी काल हांगा पळयल्लें की देवळाच्या दारानच एक सिवरेज चेंबर आशिल्लो. आमी खुबदां अशें पळयतात की पावसान, जेन्ना पावसाचें बरो पावस येता, उदक पावसाचें सिवरेज चेंबरान वता वा सिवरेज चेंबर ओवरफ्लो जाता. समजा हें अशें ओवरफ्लो फुडें जालें, देवाच्या दारान सगळी घाण जातली. सो ह्या माध्यमांतल्यान हांव आनीक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की हें सिवरेज चेंबर मातशें फुडें व्हरचें. तें आमी सिवरेज चेंबराच्या वा डेवलॉपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पूण जें डेवलॉपमेंट जाता प्रॉपर प्लॅन करून जावचें. आनी जे आमी लोकांक पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता थंय ताज्या क्वॉलिटी कडेन खंयच कॉम्प्रोमायज असो करचो न्ही, हें आमच्या कडल्यान, आमच्या सगळ्यां कडल्यान एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा. आनी आमकां आशाय आसा की माननीय मुख्यमंत्री ह्या हातून लक्ष घालतले आनी ते 21 तारखे पयलीं हें काम बरे रितीन कंप्लीट करतले. एक डेडलायन दिल्ली वता, ती डेडलायन कंप्लीट करपा खातीर सबस्टँडर्ड वर्क जेन्ना जाता, जेन्ना क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज जाता, तेन्ना हें कशें कोसळटा हें आमी काल आमच्या दोळ्यांनी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. सो क्वॉलिटी कडेन खंयच कॉम्प्रोमायज न जाता हें काम जावचें, हें आमी एक रिक्वेस्ट करपाक लागून आयिल्लीं आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमचें सेकेंड रिक्वेस्ट आनी एक मेन अशी म्हणटात तशी, आतां आमी पळयत जाल्यार ते सिवरेज चेंबराचे थंय ते फळयो काडलेल्यो आसा. सो आमचे सेकेंड रिक्वेस्ट आनी मेन अशी म्हणटा ती, तो देवाच्या समोर जो सिवरेज चेंबर आशिल्लो तो प्लीज हो रिलोकेट करचो. आनी 2 हाज्या चेंबराच्या मदीं अमकें डिस्टन्स आसपाक जाय, सगळें मान्य आसा, पूण हें देवाच्या फुड्यांतल्यान मातशें पयस करचें, हो एक रिक्वेस्ट आसा.
सीएमाक रिप्रेझेंटेशन बीन कितें दिवपाची आहे तुमी? आमी अजून पर्यंत ना, पूण काल म्हाका खुबशे बायलांचो फोन आयल्लो की आमी हांगाच येता आनी हें अशें पळयत जाल्यार आमी कशें हें करपाचें. सो पॉसिबल आसा की आमी एक रिप्रेझेंटेशन सीएमाक वचून दिवपाक सुद्दां रेडी आसा. पॉसिबल आसा 10 दिसांनी काम कंप्लीट जावपाची शक्यता? काम कंप्लीट म्हणजे फक्त आतां आमी जे जाग्यार आतां प्रदक्षिणा मारतात ती एरिया थंयच मातशें कितें तरी एक हें करपाचें. बाकीचें काम पळयत जाल्यार तें तशें डेडलायनी खातीर 31 मे खातीर कितेंय घालून कशेंय केलें कोसळ्ळें. सो तशेंय जावपाक जायना. जे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक दिता, लोकांची सेफ्टी मेन आसता न्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हें करता आसतना लोकांची सेफ्टी जी आसता ती मेन आसता. पूण फक्त ह्या देवाच्या सायडीन पळय जें हें आसा म्हणजे प्रदक्षिणा मार्ग जो आसा आमचो, थंय मातशें कितें करून अशें जावपाक शकता जाल्यार एक 10 दिसां भितर आमकां करून दिवचें म्हणून. प्रायोरिटी वर्क तुमचें हें आसा? हें वर्क आसा. आनी दुसरें आसा तें आमचें सिवरेज चेंबर मातसो शिफ्ट करपाचो म्हणून. ओके, तुमी म्हटलें की मेन म्हाका तो प्रदक्षिणा घालपा खातीर जो प्लेस आसा तो तुमकां क्लियर करून दिवचो. क्लियर करून दी म्हणजे तें सामकेंच हें आसा. बांदून दिवचें तुमकां. पूण एसएस रोड पळयत जाल्यार ना हांगा येवपाक. सो तेजे लास्ट इयर सुद्दां आमकां हांगा एसएस रोड नाशिल्लो. आमी लास्ट इयर सुद्दां अशीच आयल्यात. ह्या आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं. आमी आतां हो रोड केन्नाच सारको ना. लास्ट इयर सुद्दां आमी अशीच मातयेंतल्यान चिखलांतल्यान आयिल्ली आसा प्रत्येक जाणां. ह्या वर्सा तोय ना. आमकां अशेंच ह्या सायडींतल्यान तशेंच मातयेंतल्यान चिखलांतल्यान म्हणटात तशेंच येवपाक पडटा. आनी इनफॅक्ट आतां फाटलो रोड सारको ना, पूण लोक आतां कामत इस्टेट सायडीचे वेळ समजा ह्या सायडीन सांतिनेज येतले जाल्यार चलून येतात. त्याच मातयेंतल्यान चिखलांतल्यान चलून येता. आतां आमी आमच्या फाटल्यान सुद्दां पळयत जाल्यार लोक सद्या हो तसोच एक्सेस करतात तो दिसता. सो ऑलमोस्ट आतां 2 वर्सां जालीं आमी सगळीं जाणां हो त्रास काडटा. तरी ओपन करचो कसो दिसता? बरोबर, एक रोड तरी ओपन करचो असो दिसता. आनी 2 वर्सां जालीं आमी हो त्रास काडटात सगळीं जाणां. थँक्यू. लास्ट इयरय आमी अशीच केल्ली आनी हेय वर्सा आमची अशीच जातली.